तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमचे जे डेली वेज वर्कर्स आशिल्ले म्युन्सिपालिटीचे हे कशे भाशेन स्ट्रगल करता. लास्ट 5-6 वर्सां सुमार 2019 डिसेंबर 2019 ते आज पासून कशे भाशेन स्ट्रगल करता आपले हक्का खातीर झगडपाक. तांचे जे रेग्युलरायझेशन इश्यू आशिल्लो तो हायकोर्टा मुखार गेलो आनी 5 वर्सां उपरांत ताजो ऑर्डर आयली 4 ऑगस्ट 2025. कांयच जावना तेजे उपरांत तेमी कंटेम्प्ट पिटिशन घातलें. फेवरेबल ऑर्डर आयलीच तांकां 4 ऑगस्ट. कंटेम्प्ट पिटिशन घातलें की चीफ ऑफिसरान मारगांव म्युन्सिपल कावन्सिलान ऑर्डर कंप्लाय करूना म्हणून. आनी कंटेम्प्ट पिटिशना भितर चीफ ऑफिसर खूद थंय वचून हें दिता की आपूण 4 विक्सां भितर तांचें क्लियर करता म्हणून. दॅट इज ऑन 22 जानेवारी 2025. 4 विक्सां भितर तांचे सगळे ड्यूज क्लियर करता म्हणून तो अंडरटेकिंग दिता हायकोर्टाक आनी ती केस डिसमीस जाता, डिस्पोज जाता. ताजे उपरांत 4 वीक सुद्दां जावना, जाले उपरांत सुद्दां तांचे ड्यूज पडनासले. हे जे वर्कर आहा इतले फ्रस्ट्रेटेड जावन मारगांव म्युन्सिपल कावन्सिला मुखार तांणी आपणाक जोडोवपाचो सुद्दां हें केलें, प्रेस घेतली मिडिया मुखार, कित्याक फ्रस्ट्रेशन इतली फ्रस्ट्रेटेड जावन. आनी आज आमकां दिसून येता की मारगांव म्युन्सिपल कावन्सिलाक आनी चड करून मडगांवच्या आमदाराक, कित्याक आमकां मुद्दाम ताचें नांव घेवपा पडटा, कित्याक तांकां कसलीच हें ना ह्या गरीब वर्कराचेर, की एक वाटेन ते ऑर्डर दितात की तुमी अपॉइंट जाले म्हण, परमनंट तुमकां रेग्युलरायज केलें म्हण. आनी दुसरे वाटेन चोरयान सुप्रीम कोर्टान पिटिशन घालता, स्पेशल लीव पिटिशन घालता. ताजे डिटेल्स तुका एडवोकेट स्नेहल दितले आज मुखार. म्युन्सिपालिटीन घातला? हय, म्युन्सिपालिटीन घातला. स्टेट ऑफ गोवा, थ्रू स्टेट ऑफ गोवा पिटिशन घालता, वेरियस ते डिटेल्स सांगता. आतां हे हो कसलो वेव्हार तांचो आनी कोणाचे पयशे फायनली टॅक्स पेयराक पुसतात. तुमची पॉलिटिक्स करपाक सोदता आनी ह्या लेबराक तुमी हॅरसमेंट करता. तुमी व्हडले बड्या सांगता सगळे कडेन, बीजेपी सरकार प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदता की तुमी SC ST कम्युनिटीक सदांच हेल्प करपाक मुखार आसा म्हण. हे जे 12 जाण आहा, एक्चुअली 14 जाण, 14 जाण जे आसा ST आनी SC कम्युनिटींतले. सो हे हॅरसमेंट करून तांकां ऑर्डर येता हायकोर्टांतल्यान, कंटेम्प्ट पिटिशन अंडरटेकिंग दिता. इन्स्पायर्ड ऑफ दॅट तांकां त्रास करपाक सुप्रीम कोर्टा वयता. बरें जालें की सुप्रीम कोर्टान ते एक्सेप्टूच करूना म्हण, देर इज नो ग्राउंड फॉर इंटरफियरन्स म्हणून तेजे डिटेल्स दितले आनी डिस्पोज केले म्हणून. आतां चुकून इवन ते सपोज एडमीट जाल्ले, बरोच भायर पयशे ते ह्या वर्कराक आनी खर्च जाता आशिल्लो. ऑलरेडी इतलो खर्च केलो तेमी फॉर हियर 2 मॅटर्स बिफोर द हायकोर्ट. सो आमकां कसली दया माया ना काय म्हणटा. सो ह्या टायमार हांव सांगपाक सोदता, इवन ते दुसरे वर्कर्स आसा तेवूय सांगपाक सोदता, चीफ मिनिस्टरान स्टेटमेंट केल्लो आसा ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस की विथीन जे 10 इयर्स परस चड हें केल्लें आहा, काम केल्लें एज डेली वेजीस, तांकां फिक्स करताले म्हणून. हे जे वर्कर आहा ते युनियन लिडराक वचून मेळटा. आनी युनियन लिडर कोण? चेअरपर्सनाचो भाव. ते वचून मेळटा. त्या टायमार युनियन लिडर सांगता चीफ मिनिस्टर फट सांग म्हण. आमी वजाप सामकें. चीफ मिनिस्टर फट सांग म्हणटा तो, हें जावचेंच ना म्हणटा. सो आतां बीजेपीचे लोक सपोज चीफ मिनिस्टराचे उतराचेर कॉन्फिडन्स ना जाल्यार चिंतपा पडटा लोकांनी, कॉमन मॅनान. आनी तेन्ना हांव उलो मारपाक सोदता, सगळे जे वर्कर आसा डेली वेज वर्कर्स, भीम शक्ती संघटन 100% तुमचे बरोबर ठामपणान उबे रावतले आनी तुमचे खातीर झगडपाक आमी सदांच मुखार आसतले. Petition before the Honorable Supreme Court of India, the state of Goa and others versus Dominic Furtado. The prayer was condonation of delay in filing, exemption from filing of the impugned judgment, permission to file additional documents, facts of the annexures, and permission to place additional facts and grounds. On 11th March 2026, this matter was called for hearing, and the Honorable Justice Arvind Kumar and Honorable Justice Prasanna Varade has, upon hearing the council, had made the following order that delay is condoned and we find no grounds to interfere with the impugned judgment and order of the High Court. Hence, the present leave petition is dismissed and the pending application, if any, shall stand disposed of.
इनफॅक्ट आभारी आसा ह्या आमच्या जस्टिसाचे, द ज्युडिशरी, लॉ अँड ज्युडिशरी, की दे आर ऑलवेज स्टँडिंग टू गिव्ह जस्टिस टू सच marginalized sections who have got nobody to fight for them. तांकां झगड बी कोण ना. सो त्या टायमार आमचे ज्युडिशरीन एक बरो स्टँड घेवन तांकां जस्टीस दिवपा पावले म्हण आमी चडांत चड आभारी आसा. मागता सगळे जे वर्कर आहा तांकां तुमी मातशे तुमी सपोज होप धरून रावले की हें गव्हर्मेंट, हें सरकार, हें बीजेपी सरकार डबल इंजीन जावं ट्रिपल इंजीन जावं म्युन्सिपालिटीचो जॉब लायले जाल्यार हें तुम कांयच एक्सपेक्ट करनाका तेंकडे. फायनली इट इज ओनली एंड ओनली द लॉ अँड ज्युडिशरी that will be able to help you in your fight for justice, and Bhim Shakti Sangathan will stand firmly behind you all.